तांदळा दळटा आनी कुत्रे खाता रे, अशी परिस्थिती रे गोंयच्या लोकांची. हे कितें? आनी यांच्या खातीर आतां आमकां रस्त्यार येवचें पडलें मरे बाबा. कितें करपाचें आमी? हजारांनी कोटी रुपया येता म्हणटा ते खंय वयता? अरे उदकान कित्याक रे? बाबा आमी हे सगळे भुसकार आनी सगळे जाण पळय आहा ते बहुजन समाजाचे, खारवी भंडारी हे गरीब लोक आहा. आनी हे सगळे जाण पळय आहा ते हातीवयल्या पोटाचे. 8 म्हयने जाले आमी हे त्रास सोंसता. कितके म्हयने? 8 म्हयने. ते लायटीचे काम इकडे करता, उदकाचे काम इकडे करता आनी सफर कोण जाता? आमी जाता. आमी कांयच फायदो ना आमकां. सरकारान पळोवचें, कोणाकूय इन्स्पेक्टर ठेवचे आनी पळोवचें फायदो आहा काय ना तो. पूण कितें आसा, सकाळी पळय कितें आहा ते व्हरून मडकी घालता पळय तसले मनशां. आमी खूब पाशियेंस काडले. म्हाजे कोणाचेर लोकल पंचायतीचेर, आमदाराचेर, आमच्या खासदाराचेर कोणाचेर येना. पूण कोणूय सांगचें आमी कितें करचें तें, आमी कशें पोट भरचें. आमी बिजनस करता पूण आमी सोशल वर्कूय करता. आतां सरकारान कितें केलां, सरकाराचे व्हडले व्हडले आतां कितें म्हणटा, भिवपाची गरज ना. कितें भिवपाची गरज ना? रस्त्यार बसचे पडले आनी भिवपाची गरज ना. तेंच्यांनी कितें केलां सांगता तुमकां आयक. तेंच्यांनी कितें केलां आनी मरे तेंच्यो कोणाचे काल पोट्ट्यो मोडल्यो, कोणाचे टायर फुट्टा, त्याचे एकट्याचे गियर देंवचे पडले, ते बशीचो जॉयंट फुटलो. कोण सफरर? तेंच्यांनी सरकारान कितें केलां सांगता तुमकां खबर ना. तेंच्यांनी इलेक्ट्रीक बस हाडल्या, ती एअर सस्पेन्शन, तेच्यो पट्ट्यो मोडाना. मोठ्या कोणाच्यो आमच्यो. म्हणजे तुमी आमकां स्लो पॉयझनिंग दिवन मारूंक सोदता, ते धन्य कबार करूंक सोदतात. 8 म्हयने जाले. हार्डली 4 किलोमिटर रोड फ्रॉम आसगांव जंक्शन न्हू, 4 रस्ता न्हू ते दत्ताचे देव, हार्डली 4 किलोमिटर रोड. 8 म्हयने जाले हे लोक काम करता. आमी बशी अश्यो काडटा, पोट फुटला म्हणून आमचें, पोट भरना आमचे हे बशीर हे चंदन तामणकर हेचे बशीर पोट भरो. चंदन बेतकार बायल मारता तिकेट. कित्याक कितें उरोंक जाय म्हणून, मॅक्झिमम तेचे उरतले म्हणून तेची बायल तिकेट मारता, तो गाडी चलयता. तरी म्हणलें दशाम आज डिझलाचे जांगारे आपले कितें करपाचें. तिणेक आहा पळय, तिणी सांगलां कितें जाणा, तुमी ड्रायव्हर कंडक्टराचे तुमचे पोट भरा आनी डिझल भरा म्हणून. अशें आमी एटलिस्ट आमी एके बशीर 2 जाणांक तरी आमी पोट भरपाचें साधन दिता, जें सरकाराक शक्य ना. आमी कितें करपाचें? आमी आतां नॉर्थ गोंयाच्या मनशान श्रीपाद भाऊक हाडलो, सबका विकास सबका साथ म्हणून हाडलो. कितें केलां? म्हाजो फ्रेंड तो बरो, तेजे कडेन वायटपण ना, पूण कितें आउटपूट कितें? आतां आदी ह्या आसगांवांक लँड ऑफ फ्लावर म्हणटाले. हे कितें रे? बशीन कोणी अनवळखी तर मनीस येयलो न्हू, तो कितें म्हणटा, क्या रोड आहे तुम्हारा? आमी कितें सांगू तांकां? बशीक मरे दुसरे सायड मारता आसतना भंय दिसता, दुसऱ्याचे गाडयेर तेका आनी ते अपशरण येत म्हणून. कित्याक जाणा तूं, हांव आदी भुरग्यापणांत दर्यान वयतालो नुस्तें मारूंक, आनी वसार जाल्या उपरांत व्हडे पळय अशें हालताले न्हू, तश्यो बशी हालता. आतां आदल्या भाशेन ना. आतां कितें आसा? आतां JCB आसा, व्हील लोडर आसा, हातीन काय खणपाचें पडना. 8 दिसांनी हेंचे कडेन जायना न्हू. महात्मा गांधीन एका विचारलें आमकां कोर्टाक घालतले आमी. महात्मा गांधी खंय कोर्टाक वचोंक नासलो. हेंच्यांनी सांगचें, हांव हेंच्या कडेन अन्न सत्याग्रहाक बसता. हेंच्यांनी सांगचें 8 दिसां भितर जातलें. आमी देवाचें नांव घेवया, अन्न सत्याग्रहाक बसुया, आमरण उपोशण करुया. हांव तुमचे कडेन फुडें आसा. जायना काम करपाची निस्वार्थपणे बुद्धी आसूंक जाय, करपाची ती आसूंक जाय. आमी आतां कितें करपाचें तें तुमी आमकां लोकसभेचो पत्रकार आहा ते 4थो काय 3रो स्तंभ म्हणटा म्हणून ते व्हडले. आतां आमी तुमच्या पांया पडटा, तुमी तर ह्या अन्यायाक वाचा फोडची म्हणून. ह्या गाडयेर अशें खंयसरूच ना. सकाळी 6:30, 6:45, 7, 7:15, 7:30, 8:05, 8:10, 8:15, 8:30 अश्यो बसी चलता हांगर. आनी हांगर कितें इंडस्ट्रियल एरिया न्हू ही, जो कोण हांगर बसतलो पळय न्हू तो म्हापशा देंवता. अशें आमी चलता, अशें आमी सर्वायवल करता. आतां तुमी ह्या लोकांनी सगळ्यांनी सरकारान आमकां रस्त्यार बसयले रे बाबा. जायना. आय एम 66 years old, 66 वर्साचो. जायना. आमकां लोकांक अनफॉर्च्युनेटली आज लोकांक थोड्यांक इनकन्विनियंट जाला. आमी तेच्या बद्दल सॉरी म्हणटा.
आमकां तशें करपाचें नासलें, लोकांक त्रास दिवपाचें आमकां बिलकूल ना. श्रीपाद भाऊ म्हणटा पूण केन्ना येतलो आतां, केन्ना येतलो हांव नकळो. हे पळय, हे तरी श्रीपाद भाऊ सारक्या मनशान पळोवचें. हांव MLAक, हांव आमच्या MLAक न्हू, मायकल बाबाक, जांक आमच्या प्रायम मिनिस्टराक, जांक चीफ कोणाक दुसण दिना, पूण तेंच्यांनी सांगचें आमकां आमी कितें करचें तें तेंच्यांनी सांगचें आमकां. आनी दुसरी गोश्ट, आमी रोड टॅक्स पळय फारीक करता न्हू सरकाराचे, ते आमचे मायनस करतलो ना. एक दीस कितके अमके दीस तर रोड टॅक्स ना, ते आमकां फायन भरून भरचें पडटा. फायन भरची पडटा आमकां रोड टॅक्स आमी ते टायमार भरिना जाल्यार. ताका जबाबदार कोण? 2 लिटर डिझल जाय मिनिमम. केन्ना केन्ना ते येना बाबा. दुसरी गोश्ट, तेंच्यांनी कितें केलां जाणा, म्हाजें तुका पर्सनल सांगता, म्हाजी 8:15 बस आसली पयली, म्हाजी पयल्या रेशमा नंतर म्हाजी पयली बस 7:15 घातली, तेंच्यांनी कदंबा 7 घातली. ओके, लोकांक जाय जाल्यार ओके. मागीर मरे 8:15 घातली, तेंच्यांनी 8:05 घातली. लोक डिमांड म्हणटा. आतां लोकांनी तर डिमांड केलो आमकां हेलिकॉप्टर दिया म्हणून. सरकार दितलो तांकां, प्रोवायड करतलो. हांव वाटता फाल्यां 500 जाय आमकां हेलिकॉप्टरान तेच रेटीन म्हापशा पावोवचें म्हणून. डू यू थिंक सरकार दितलो हेलिकॉप्टर? कांयस्वाप अन्नुणा वागातार बशी भरता आनी आमकां एक 2 कॉलेज केन्ना सुट्टली काय म्हणून पळोवचें पडटा. आय डोंट नो हाव टू सर्वायव. नाल्यार सरकारान घेवच्यो बशी आमच्यो केन्नाय आमकां रिजनेबल रेटीच्यो आनी घेवच्यो. आमचें कांय ना. एकट्याक तरीची एक बशी पडल्या, एकट्याक तरी गव्हर्मेंट जॉब दिवच्यो बाबा. एक आतां आमी कडल्यान वयता मरे, केन्ना केन्ना सकाळी मरे बस मरे सारकी हे आसता, भुरगे कॉलेजीची न्हू बसलेली आसता, आनी कातरी कडेन देंवयता आसतना कातर म्हणून आफ्टर सेंट्रल बँक थंय आतां हांगर वचोंक जाय, खंय वचोंक इस्कॉला कडेन रायट. बस मरे अशी जाता, कचकर उखालता आनी देवा थंय जावनाका रे बाबा. आनी बस तर ते उज्जे सायडीक वयता आसतना उज्जे सायडीक येता आसतना दाये सायड जाता. कलांडली जाल्यार जिते मारतले लोक ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक आनी बसकाराक. कितें करतले? जिते मारचे ना. थंयसर भुरग्यांक कितें तसलें जालें, कितें करतले? पयलो प्रश्न जालो, रस्तो सारको ना मरे, तुमकां कोणी चलोवंक लायल्यो? आमची गरज जाता ती कोण पळोवचो ना बाबा. तुमकां कोणी चलोवंक लायल्यो? गाडी बाबा सगळ्यांक सोपूत हांव तुमकां देवाचो. गाडी मातशी हालता काय हालना थंय? सगळे हालता, चलोवपाकूच मेळना. भंय दिसता रे बाबा. गाडी चलोवपाकूच मेळना. हांव प्रिटेंड करिना, फुटींग मारना करिना. येवन गाडी हालता, भंय दिसता. रस्तो गाडी उखलात म्हणून ते सायडीक पडात म्हणून भंय दिसता रे बाबा. पण म्हाका सांगात तुम्ही सगळे बसवाल्यांनी आता पर्यंत कन्सर्न ऑथॉरिटी कितें पत्र व्यवहार बी केला? आयक सांगता, हांवें सरपंचाक आनी हांकां कितें सांगलें जाणा पंचायतीन वचून, तुमी म्हाजे कडेन वांगडा म्हाजे बसीन एक दीस 4 रस्त्यार बसा, म्हापशा हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता. हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता म्हाज्या पयशांनी आनी हाडून सोडटा. पूण कितें प्रोवायडेड यू मस्ट कम विथ माय बस. म्हाजे बसीन या आनी यू फेअर दिस थिंग. कितें तुम्ही कितें एक्सपिरियन्स ते करा म्हणून सांगले. पंचायतीच्या अधिकारा खाला रोड येना. पंचायतीच्या अधिकार म्हाजो लोकल कोण पडटा? म्हाजो लोकल पंचायत आनी सरपंच इज नथींग बट अ गांवचो मेयर म्हणटा आमी ताका. मेयर तेणी करूंक जाय न्ही. हांव कितें करतलो? आतां तांकां विचारल्यार ते सांगता कितें जाणा, आमी आतां कोर्टाक घालपाच्यो आहा. अरे शाण्या मनशांनी, अरे बुद्धिवान मनशांनी खंयची केस 8 दिसांनी सुटल्या रे? खंयचे कितके हजारांनी पेंडींग आसा मरे केसी 8 दिसांनी जातले? केस सोंपासर कोणी सर्वायव हे जावचे, सफर जावचे. दुसरी गोश्ट, सदांच पेपरार वाचता माननीय वाहतूक रस्ते आनी वाहतूक मंत्री 50,000 कोटी रुपया गोंयांक दिल्या रस्त्याक. खंय आहात ते बाबा? कितें चल्लां रे बाबा? हांव ह्या तुमच्या माध्यमांसाठी प्रेस कॉन्फरन्ससाठी विचारूंक सोदता की आंधळा दळटा आनी कुत्रे खाता रे, अशी परिस्थिती रे गोंयच्या लोकांची. हे कितें? आनी ह्यांच्या खातीर आमकां रस्त्यार येवचें पडलें मरे बाबा. कितें करपाचें आमी? आतां तुमी सांगा आमी कितें करपाचें तें. आमी प्रायवेट बसकार आहा न्हू, आमचे सगळ्याचे एकामेकाचे सुख दुखाक आमी पावता. कोणाचो टायर फुटलो, कोणाक जग जावं, कोणाक आनी कितें जावं जाल्यार आमी घालता. पूण तरी आसतना जायना आमचे कडेन. टायर खंय पावले? 2-3 जाणांचे 8-10 दिसांक टायर फुटले, गुणे तोपन फुटले. बरें, आमची रास्त मागणी कितें आहा तुमचे कडेन? आमी ह्या पावसान तुमकां हॉट मिक्स कर म्हणिना. वी आर नॉट एक्सपेक्टींग दॅट. एटलिस्ट लोबरां घाला, रोलर बोर्डया,
आणि करा मरे ते जायना तुमच्याकडे. तुमच्या या मतदारसंघात आमदार आसा आमदारापर्यंत हो प्रश्न तुम्ही व्हेला. हांवें सांगूंक ना, हांवें पंचायतीक मातशें सांगलां इट इज हीज लूक आफ्टर. नाल्यार तेणी सांगूंक जाय आसलें बाबा तुमी कित्याक ताका विचारलें. तेणी सांगलें आमी आमदारा कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन कन्सर्न हें घेतला म्हणजे कितें मिटींग घेतल्यार आमी आतां कोर्टाक कालूच सांगला म्हाका तेणी कोर्टाक वचपाचें आहा म्हणून. कोणी सांगलें तुमकां आतां हें? सरपंचान. सरपंच. हय आमी मिटींग घेतल्या, आमी कुड नॉट हेल्प म्हणला. आता डिमांड किती तुमचं सगळ्या डिमांड म्हणजे आनी भाव म्हाज्या रागात जावं नाका रे. ह्या रस्त्यार कित्याक बसला? डिमांड कसलो आसतलो, कितें आसतलो? हांव कोणाक लोकांक येता वयता त्या लोकांक त्रास करपाच्यो जर आसल्यो आडयो तिडयो बशी घालतले आसल्यो. डू यू थिंक वी हॅव डन इट? आमी केला तें आमी थेयलां मरे लोकांक वचोंक. लोकांक त्रास करना आमी. जाल्यार हांव आमरण उपोशणाक बसतलो. आमरण आनी देवाशीन वयतलो बारा सगळ्याशीन आनी ताका सांगतलो हांव तुका हें सांगता कमिटमेंट करता हांव थंय उदीकूच पियेतलो कांय अन्नाचो कण घेवचो ना म्हणून. अशें कमिटमेंट करून बसतलो. काय जो एकटो मेलो जाल्यार बाकीचे लोक तर सुशेगाद जातले. उलया. आता तुमच्या दुसरी गोष्ट म्हाका हे फाल्यां इलेक्शनाक रावूंक जावो जावं आनी कितें रावूंक जावो हो म्हाजो हेतू ना. हो म्हाजो हेतू ना. पूण हे चड जालें हिसपा भायर जालें. आतां हे पळय आसा सगळे जाण ते ह्याच रस्त्यांसून भोंवना तांकां दिसना आनी कितें सांगपाचें तांकां. खंयसून खंय मेरेन हा पिड्यार वता सारको म्हणटा तो 100% खंय जाणाय मरे. आमच्यो बसी चलता आमचे तलाशा कडेन इकडे पळय आहा न्हू थंय सटिया तो कॉलेजी कडेन पावासर सारकें पाड पडला. 70-72 माझी गाडी निवन ह्यो आमच्यो गाडयो न्हू. ऑल हे चारूय गाडयो आमच्योच. वायट बरें प्रायवेट आमीच. आतां हांगर कदंबा रावूंक ना. एकूय स्ट्रायका कदंबा एक गेली जाल्यार दुसरी येता. कदंबाक परमीट ना. कायद्यान पळोवची कदंबा ही मोडली जाल्यार दुसरी धाडून दितात. अहो खंयचो कायदो? आमची मोडली आनी आमी चलोवंक शकना. दुसरी गाडी बाबा म्हाका भाड्याक दी हांव ती चलयता. ती चलोवंक शकना कित्याक त्याच नंबराची गाडी जाय रुटाक. मागीर कदंबाक कित्याक त्याच गाडीच्या नंबराची रुटाची गाडी तीच कित्याक चलना? म्हणजे हे जाला जाल्यार गाडी डेपोनूच कित्याक उरना? एक नाव दुसरी मेळटा प्रोविजन काय तरी तेंचें पोट चलता. कितें दॅट इज गव्हर्मेंट. ती गव्हर्मेंट आनी आमी प्रायवेटाक व्हॅल्यू ना. अजून मेरेन हांव सांगता प्रायवेटाक केन्नाच व्हॅल्यू ना. हे सगळें काम आमी करता प्रायवेट काम आमकां व्हॅल्यू ना. वी डोंट हॅव एनी व्हॅल्यू. तुमकां आतां सद्या कितलो त्रास जाता? आमकां त्रास आतां हे एकूच म्हयन्याचो म्हाजो डिस्प्ले सांगता मोर दॅन 1 लाख हांवें आतां केला काम. तो खंयचो गव्हर्मेंट दिता? टॅक्स भरूंक जाय. टॅक्स भरना पेनल्टी घालता. आं इन्शुरन्स कमी करता ना. आं पॅसेंजर टॅक्स पॅसेंजर आतां हांव म्हणटा बस नासतली हांव गेला जाल्यार 70 रुपया घेवन म्हापशा गेला. गाडी खाली गाडून हांव लायला. कित्याक 70 रुपयान डिझल जाता. टू व्हिलरचें पेट्रोल तरी सुट्टा हांगाल्यार म्हापशा. ती आमची बस. एक मिनिट एक म्हाका एक फर्स्ट थिंग आमी फाल्यां सपोर्ट आहा तो कितें सांगता आमी आयकतले. ना तें न्हू. ही पोल्युशन हाडपाक गव्हर्मेंट दितलो कित्याक? आमकां भुरगीं ना. म्हाका तिगां ना आहा. एका भुरगो आं भुरगीं ना. आमकां संवसार ना. गव्हर्मेंट जर आमची चिंतना आमी गव्हर्मेंटाक आनी हाडून फायदो कित्याक? यूज कित्याक गव्हर्मेंटाचो? आं आमी तुमकां आपयला कित्याक? आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें तरी रिजल्ट जाय. असो होप दिलो फाटल्यान बाबा चल हांव फाटल्यान हात मारले आनी फाटल्यानच्यान गायब जालो त्याची अपेक्षा आमी गव्हर्मेंटा कडेन करिना. म्हाका तिगां जाणां भुरगीं हांव सांगता तुका आनी म्हाजो मिस्टर आमच्या दोगांचेच कितें उरना जाल्यार हेंचें कितें उरतलें? आमी एक एकदां अशें चिंतता आसूं तो वयता आसूं आमी दवरया गाडी घरा. फॅक्ट कदंबाचें बरें कोणी आं बाबा प्रायवेटांच्या पाड पडला. पूण कित्याक पाड पडला तें लोकांक खबर आहा? आमी जोडटा आनी बशीक मोडटा. भुरग्यांक मोडिना आमी पयशे. घरान कितें जायना तें पळयना आमी. बशीक कितें जाता? आं आमी दोगांय आसतना आमचे कडेन जायना हेंचे कडेन कितें जातलें? इस्कॉला कडेन पूल आहा पळय तो वयता तो स्टेट बँकेच्यान सकयल्यान तो पूल क्रॅक पडलेला. थंयच्यान बसी वयता सगळ्यो. तो पुलार रिस्क आहा ते पुलार. तरी आमी तेवटेच्यान वयता. आमकां फुडें हांवें वाट ना ब्लॉक केल्ले बंद केल्ले तरी आमी रिस्तीन वयता ते. आनी तेवटेन पयलें वयता म्हटल्यार झगडी परती जाता. तेवटेच्या पॅसेंजर हेवटेचे पॅसेंजर ती अर्दी झगडी जाता. ते पॅसेंजर कांयचे झगडटा आपल्या पॅसेंजर वाडटा. आमकां हांवें दिसता आपल्या पॅसेंजर तेवटेन येता. रुटाक कमीत कमी नाना म्हटल्यार ते 6 म्हयने जाले बस येता. त्या रुटाक पडलें की कितें आहा सगळें वणके आहा. कितें जर जालें जाल्यार कोण रिक्स कोण घेना. एटले जाल्यार कोण घेतलो? ड्रायव्हर जाल्यार हांगाच्यान वचप म्हणलें तर हांगा टच करून खा ते वलता तो एक आख्खो फुला गाडी आख्खी बॅलन्स जाता. परती बिरती जाल्या जाल्यार
मारतले कुणाक ड्रायव्हर और कंडक्टराक आनी ओनर म्हाका इतलोच बरो रोड करून दे इतकोच. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.